समजलोलो बरे म्हूण तुजे गूण देखून तुका काडलेले दिंचून कोराब्याची सवस काय तूं विबाडटा ही टाकली नाची ती नाय मातकून माय तुजी सोस मोतारानी म्हूण आपूण मांदार कोता आमूण गाराची सून हालन डोलंग जी एंगल्योचे ना म्हणटा सांगता गारांतली भाशणां घास म्हूण म्हजे मायका वळखता तिची खबर सांगची गरज ना तूं नासतना मातूय माय तुजी खुंयसरूय वचोंक दिना मेत्र सोडलें म्हणून मेत्र बोटावंक फावना मायची सेवा करूं काडला घराचो दुस्पोट करूं काडूंक ना राती जिला कोता कित्याक म्हणून कांयच एकसोच मोना दुसऱ्या तोंडांतल्यान सूर कोता बेश्टीच म्हाका मारता सिला तूं सोरी वचत तर म्हणटा ह्या येडूगा कांयच पडोंक ना आयज ताणें घर तुका पिंजरें घरांतलें भायर सोरोंक मेवचें ना कितें म्हटलें पिंजरे तर तुका कितें दिसलें हांव एक सुकणें म्हणून आलबोत तूं जावन आसा एक सुकणें जे पाकटे फुलोवन वाऱ्यार उडना मारता पळय तसलें वा 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 तर तूं कितें म्हणूंक सोदताय तो राय उठ म्हणटा तेन्ना तूं उठेलें बस म्हणटा तेन्ना तूं बसतेलें म्हजो कायदो तुका सांगता सदांच मोर्चा उतराकाल चलतेलें इतले सगळो लोक कशें चिंतले सजमो नाका ह्या म्हूण सोंपे तितले बेन वाजयता ताकू पासार नाचो हांव न्हय ते बावले फेरयेतले माय पायनेक लागतो त्यून काजार केला फुकट जावंक ना उठा बोश्यो काडूंक तुजे ताय सासरा मेन जोडूंक ना हे तुमच्या पिंजऱ्यान रावल्यार कसलें सूख म्हाका मेवचें ना तुजे माय तूं घेवन राव हांव म्हजे मायच्या घरा वेता तुजे मायशी वचून रावल्यार तुका रेस्पेद मान आसचो ना कुडीन रगत शिजता म्हणून त्या स्पर्शान तूं म्हाका उरना घर संवसारी वस्तुरे कसल्यो कन्यो बिलकुल सोबना वेचे आदी राव पेपराचेर सायन कर हांव तुका डायवर्स दिता कितें डायवर्स ना ना रे म्हज्या पुता डायवर्स हें उतर तुज्या वोंटांचेर सोबना तशें करिनाकात बायली ना हांवें तुमचें सगळें आयकलां पूण बाय तुवें नाका जालेल्यो म्हज्यो केशो तुज्या घरकाराक सांगल्यो म्हणून हांव दुखी न्हय हांव खंयसरूय चुकलें जाल्यार म्हाका गुन्यांव बोगस गो बाय पूण बाय म्हाका तुमचें सूख जाय म्हजो संवसार सरलो आतां उरला तो फकत तुमचो संवसार म्हज्यो दुवे